Bharator, there are very few good activists, and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटींग करता, पयशांचें सेटींग. आनी अशें ओपन जाल्लें आहा. कित्याक फाटल्या दिसांनी विडियो एक आवट जाल्लो की कोणें तरी दोंगरूच घातलो दर्या देगेक आनी तिका कोणूच वचोंक ना. आनी आयज जे आमचे लोकल गोंयकार जे प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा, म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले, आनी जो तर लोकल घेता जो हांव आसूं लोकल, आनी कोण आसूं लोकल, आनी कोण आसूं लोकल, आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता, कोणाच्या पोटान दुखता? म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. इफ वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट and water resources department is building it, if anybody else wants their property to be built by water resources department, they are building. शापोरा आतां आमी प्रोटेक्शन वॉल बांदले, कोणा खातीर बांदले? लोकां खातीर बांदले. हिंगा आतां जो तर अंजुना प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार लोकां खातीरूच बांदतले न्हू. जर आनी कोणाक जो तर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटींग करिना. देर इज नो हिल कटींग गोईंग ऑन. वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या, ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जो तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल न्हू. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाच्या पोटान दुखता, एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता, हे सगळे जाण गोवा, हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. आमी सांगता की तुमी वचून बंद करा, आमचो फूल सपोर्ट आहा म्हणून तुमकां. हिंकां गाड्स ना दिल्लीकारा कडेन वचून बंद करपाक. दिल्लीकार आसूं, बेंगलोरकार आसूं, आनी खंयचो लोक आसूं, हरियाणाचे लोक आसूं, म्हणजे इंडियेचे लोक जे येवन प्रॉपर्टी दर्या देगेक घेतल्या आनी तेणी इतल्यो इलिगल एक्टिविटी केल्या, ते बंद करपाक वचना. हिंकां कोण दिसता? मायकल लोबो दिसता, आनी कोण एडवीन दिसता, कोण एंटनी दिसता, कोण आनी कोण आमचो शिवराम दिसता, आनी कोण बंटी दिसता. म्हणजे हिंकां कोण दिसता? आमचे लोकल लोकूच दिसता. लोकलाक जे वचून दामया आनी लोकांक दाखोवया की आमी बंद केलें म्हणून. बाबा आमी परमिशन काडलें आनी काम चालू केलें. बेश्टें काम चालू करूंक ना. आनी कोणाक जर तर दुखलां जाल्यार तेणी वचून ऑथॉरिटीजा कडेन वचून विचारचें, कितें रॉंग आहा पळय तें दाखोवचें. सर हेका वर्क ऑर्डर आसा तर work order is issued by water resources department, and if at all they have any grievance, they should go back to the authority and ask. They cannot come on the spot and stop the work and specially give a threat to the workers that we are going to hit. आणि कोण दाणो सो दाखयला खंय, सो तो कोण दाणो दाखयला पळय ताका एक्चुअली आन्सर करचो पडटलो की तेणें बाबा दाणो कसो, कित्याक दाखयलो, कसो दाखयलो. आनी सोशल मिडियाचेर तेणें तेजो विडियो आहा की आपूण तांकां सगल्यांक मारतलो म्हणून. हो कोण आतां? पुलीस इन्स्पेक्टराचो बापूय हो मारतलो म्हणटा पळय तो. काय लॉ हेच्या हातीन दिला आमी सरकारान, भारत सरकारान, गोंय सरकारान लॉ हेच्या हातीन दिला हिंकां लोकांक मारपाक? काय हेणे ठेका घेतला लोकांक मारपाचो? सो वी वील सी दॅट नो इलिगल एक्टिविटी शूड गो ऑन, एंड आय वील ऑलवेज सपोर्ट अ जेन्युइन NGO हू इज गोइंग टू गो एंड स्टॉप अ वर्क वीच इज इलिगल. इलिगल जे हांव म्हणटा तांकां खबर हांव कितें म्हणटा पळय तें. खंय खंय चालू जाल्लें फाटल्या दिसांनी आमी वचोन बंद केलां. हे येवंकूच ना. हेणी येवन पयशे घेवन गेले खंय. हे व्हडले फुटींग लोक हे कोणाक सांगता? आमकां सांगता हे पयशे घेवन गेले. हे थिंगासर केन्नाच येयना, तोंड बसून दाखयना, कित्याक हेंच्यांनी पयशे घेतले म्हणून. सर गव्हर्मेंटाचें काम बंद करपा खातीर, आडखळ हाडपा खातीर जेंच्यांनी आतां आवाज रेज केल्लो, थंय पुलीस प्रोटेक्शन म्हणजे पुलिसांकूय इतले येवचे पडले. एनी एक्शन वील बी टेकन ऑन देम नाव? सी, they are our local boys and ladies, whoever came. One lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात
की कितें तरी व्हडलो खूंय कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकलां हांवें कितें व्हडलीशी अशी मॉल येता खंय थिंगा. कसलें बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्या. आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिजनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. ताका सांगूंक सोदता हांव कोण तो उलयता चोड पळय तो बाबा आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव जाय थिंगा येता म्हणून ताका त्या मनशाक कोण तो हांव ताका तेजें नांवूय खबर पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकलां तेजी भाशा की आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो आपूण हांकां मारतलो. आयज दांडो घेवन येयला खाली दाखोवपाक पळय आपूण तांकां मारपाचो आहा म्हणून. कोणाक भेकडांक सोदताय? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.